मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन बंद आसा. ब्लू कॅब टॅक्सी वेवसायिकांनी जेएमआर कंपनी कडेन सेक्युरिटी क्लियरन्स करूंक नाशिल्ल्यान हो काउंटर बंद दवरला. हाका लागून ब्लू कॅब टॅक्सी विमानतळा भायर आसात. 2 दिसां भितर हो काउंटर सुरू केलो ना जाल्यार आमी फुडली कारवाय करतले अशी शिटकावणी ब्लू कॅब टॅक्सी वेवसायिकांनी दिली. मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर ब्लू कॅब प्रिपेड टॅक्सी काउंटर दिल्लो. आज जवळ जवळ 2 महिने जावन गेल्ल्या आमचे जे जीएमआरान फंक्शनिंग बंद केल्ल्या. आज अशें जाला की जीएमआरान कित्याक लागून फंक्शनिंग बंद केल्ल्या हे तुमकांय खबर आहा. एक सेक्युरिटी क्लियरन्स म्हणून ताका लागून आज हे आमचे फंक्शनिंग बंद केल्ल्या. तो आमी सेक्युरिटी क्लियरन्सा खातीर आज गव्हर्मेंटा अंडर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर आमकां काउंटर घेवन दिवचो अशी आमी पयलीं लेटर केल्ले आनी हालींच तुमकां खबर आसतली तामणकर भाईनूय लेटर केल्ल्या. आज जवळ जवळ 2 महिने जाल्ले आमचे सगळे भुरगे बेकार आहात. तेंचो सोर्स ऑफ इन्कम जो आहा तो ओन्ली ब्लू कॅपूच आहा. बँकेंतल्यान आज सध्या आमच्या भुरग्यांक जे आहा पळय गाडयो चलयता तांकां लेटरां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आहा. आतां 3ऱ्या म्हयन्यान आमची गाडी आहा पळय ब्लू कॅपाची ही वचपाच्या मार्गार आहा. ताका लागून आमी एक सरकाराक एक टायम पिरियड दिता की जाता तितलो बेगींतल्या बेगीन जो आमचो हो इश्यू आहा पळय तो रिजॉल्व करचो. की आयज गेले 2 महिने झाले ब्लू कॅब काउंटर बंद आसा काही सेक्युरिटी क्लियरन्सा खातीर. हांव इतलेंच मागता सरकारांक आतां आमकां लेटरां स्टार्ट जावपा येयली की आतां थोड्या दिसांनी गाडये ओडटले. आतां जे गव्हर्मेंटान फॉलोअप घेतला तो सेक्युरिटी क्लियरन्स तेंच्या थ्रू गव्हर्मेंट ट्रान्सपोर्ट आरटी अंडर म्हाका परमिटा इश्यू कोणी केल्ली तुमी केल्ले सगळे तुमी फॉलोअप घेवंक जाय न्हू. सगळे एग्रीमेंटाचे सगळे बरयला. वास्को येलो ब्लॅक काउंटर आहा तो गव्हर्मेंटा अंडर तेंच्यानी एक सेक्युरिटी क्लियरन्स हे केला. तसोच आमकां आयज करूंक जाय आसलो न्हू. म्हाजी इतलेच डिमांड आहा कितें सीएमाक रिक्वेस्ट करता बेगीच्या बेगीन हो इश्यू हा पळय रिजॉल्व जाल्लो जाय. 2 महिने जाले आयज अक्षरशः आमच्या गाडयो उबे आहा थंय आनी आमच्याकडे पयशे ना हप्ते भरपाक. आता जर सरकार हितून मध्यस्थी करून दिता म्हण सांगता पूण तो केन्ना दिता आनी कितें दिता पळय तें आमकां अजून कांयच खबर ना. आयज सगळे भुरगे आक्रमक जाल्ले आहा जेन्ना तेंच्या हातीन लेटरां पडल्या बँकेच्यान तेतून हे गाडी केन्नाय ओडून व्हरूंक शकता. आनी सोर्स ऑफ इन्कम बायले भुरग्यांक पोसपाचो म्हणटा तो ब्लू कॅब आसलो. आयज ती खंय तरी बंद आहा. आयज तेंचे खंय तरी अन्न पाणी बंद जाल्लें आहा सगळ्या भुरग्यांचे. आरटीएन आमकां परमिटां इश्यू केल्ली. ती परमिटां तेचेर क्लियर कट बरयल्ले आहा मनोहर इंटरनॅशनल स्टँड म्हणून आमच्या परमिटाचेर. जाल्यार आमच्या गाडयो भायर कित्याक आयज एअरपोर्टाचेर कित्याक ना. आख्खे गोंयचे लोक येता एअरपोर्टाचेर धंदो करता आनी आमी पेडणेकार जेंचे जमनी गेल्या हांगासर ज्यांनी लँड आपली सॅक्रिफायस केल्या तेंच्यो गाडयो भायर कित्या खातीर. आमचे सध्या आतां गाडयो बंद जाल्या 2 महिने जाले आमच्यो गाडयो बंद आहा. ब्लू कॅब परमीट आहा तितले आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें इच एंड एवरी ड्रायव्हराक. कित्याक आमची परिस्थिती सध्या बिकट आहा. काउंटर चालू जायना ब्लू कॅब जो कित्याक काही कारणवश बंद पडला. ते सेक्युरिटी रिजन आहा काय कितें आहा पळय ते सरकारान मध्यस्थी करपाचें आनी चॅक करपाचें. ते आमकां कांय खबर ना. आमी चड शिकोंक ना. ते सरकारान आपलो मनीस घालपाचो आनी आमकां फाल्यांच्या दिसा भितून तो चालू करून दिवपाचो. नाल्यार फुडले प्रोसेस कितें आहा ते करपाक आमी चालू करतले आनी आमी कितें करपाचें आहा पळय ते सध्या भुरगे आक्रमक जाल्ले ते आमी करून दाखयतले हांगासर पेडण्याचे भुरगे.